काणकोण भेट हय देवळां इलाकेत खरें तुमी पण काणकोण भेट हेजेर कितें समजपाचें काणकोणकारांनी? काणकोणकार म्हणटा ते हुशार लोक गोंयांत आमी अशे वळखतात की सगळ्या फिल्डांनी जंय काणकोणकार आसात ते तातूंत ते नंबर 1 आहात. सो एक सुसंस्कृत समाज म्हणून काणकोणकारांक वळखतात. म्हाका दिसता काणकोणकारांनी गोंयांत कितें चल्लां तें पळोवपाची गरज आहा. जे पंचायती राज आमचो एमेंडमेंट आहा 73rd एमेंडमेंट, पंचायतीक कांय पावर ते दिनात. चडांत चड पंचायती घालतल्यो बेंच्यो असो म्हळ्यार पावर काडून दिल्ली पंचायत ही BJP इलेक्शन करता आनी थंय ते आपले फॅमिलीक घालतात. फॅमिलीक कित्याक घालतात? ते सगळे आपल्या हातान आपले बापायचे बेस अशें करून ते चलोवपाक सोदतात गोंय. आनी म्हाका दिसता ही सुसंस्कृत आनी हुशार काणकोणचे जनतेन BJPचे कॅन्डिडेट वडोवपाची गरज आहा. आनी तांणी जो एकवट केला हांगा मतदारसंघान एकवट आमी करपाक फुडें सरिल्ले, पूण तो एकवट लास्टाक आमचे एलायन्सा खातीर तो एकवट सारको फुडें पावलो ना. पूण इतलें आसून पसून आतां सगळे समविचारी लोक एक जाल्यात आनी ते एक विकल्प दितात की एक ग्रासरूट बरे लोकांक तांणी स्थान दिल्लें आहा, तांकां कॅन्डिडेट म्हणून घाल्ले आहा. ह्या कॅन्डिडेटांक मत मारचें आनी BJPचे कॅन्डिडेट उडोवचे. कित्याक BJP आज परती परती डिक्लेअर करता की आमी एक नॅशनल पार्टी, आमी वयले डायरेक्शनाचेर चलतात. म्हळ्यार हांगा जे बसल्या लिडर ते फक्त एक ग्लोरिफायड क्लर्क, वयले सांगतात ते हय सायबा इतलेंच करपाक हांगा आसात. आमकां तशें नाका. आमकां लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी म्हणटा ती एक इंडिपेंडंट बॉडी आसता आनी तातूंतल्यान जे निवडून येता ते इंडिपेंडंट मायंडेड लोक आसूंक जाय जे गांवा खातीर झगडटले, फक्त BJPची पॉलिसी करपाक झगडचे ना. असले मनीस निवडून दिवंक जाय. आनी म्हाका दिसता काणकोणच्यान हे ताणी दिशा गोंयाक दाखोवन दिवपाक चान्स आहा. हे हुशार काणकोणकारांक हांगाच्यान जी ही एकवट केल्या तातूंतल्यान एक मॅसेज पावोवंक जाता गोंयाक की आमी गोंयकारांक अशें टेकन फॉर ग्रांटेड घेवंक जायना. सर तुमी असेंब्ली आवाज केलो पळय लोकां मदीं एक होप तयार जाला तुमचे बद्दल, वो लोकांची निराश जावपा ना हेजें आश्वासन दिता तुमी? 100% निराशा कशी जावंक शकता? जेन्ना मनीस फायट करता निराशा जाता उडी मारता जाल्यार. हांव उडी मारपाच्या लिस्टान ना. उडी मारपाच्या लिस्टान काँग्रेस आहा. आज काँग्रेसीक कोण पात येवंक शकना हें मेन सगळ्यांक सिद्ध जाल्लें आहा. आज मेजॉरिटी काँग्रेस पार्टी BJPच्या हातान आहा. हें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगलां की एक तुजे कडेन आहा, एक आमचे कडेन आहा. ताजो अर्थ कितें? नाजाल्यार एक ओपोजिशनाकूच गिळप हो आज सरकाराचो प्रयत्न आहा. हो कित्याक आहा? कित्याक सरकाराची स्कॅमां इतली आमी भायर काडलीं. 2 आठवड्यांनूच इतलें भायर सरलें. 5 आठवडे जर इलेक्शन एसेंब्ली सेशन जाल्लें जाल्यार तूं ताची गत खंय पावपाची विचार कर. कितलीं स्कॅन्डलां भायर सरपाची. आज तांणी सिवील सप्लायजान हें जालां. सिवील सप्लायजान म्हाका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें. कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें म्हळ्यार मुख्यमंत्री तातूंत इनवॉल्ड आहा. तातूंत गोविंद गावडे इनवॉल्ड आहा. आनी आतां एक खंयच्या तरी ऑफिसराक स्केपगोट करूंक सोदतात. हें अशें जावचें ना. आमचे कडेन सगळे पेपर आहा. आमी कोर्टान वतले, सेंट्रल विजिलन्स कमिशनान वतले. रवी नायका तोंड घेवन उलयता की जनावरांक खावपाचें वचून तें हें ना म्हणून, म्हळ्यार तें तूर दाळ ती जनावरांक खावपाची लायकीची ना. मागीर तुमी ती मनशां खातीर कशी ऑर्डर केली? आनी कोविडान जेन्ना इतले लोक जेवण नासतना तांचे हे जाले हाल जाले तेन्ना वाटलें ना कशें तुमी? साखर तुमी विरगळून कशी दितात? सो एक कितें हें सगळी मेंटॅलिटी शहाजहानाची मेंटॅलिटी जाल्या. आमकां कोण विचारपी ना. आमी राजा आनी हे जिखल्या कशें? हे जिखल्या काटार पास जाल्ले मनीस हे 100-200 मतांनी जिखल्या फ्लुकान. आनी शापातां सांगतात व्हडलीं सारकीं की गोंय हांकां दिलां म्हूण हें बेस्ट कशें जाय ते भशेन 5 वर्सां लूट मारून खावपाचें म्हूण. अशें म्हाका दिसता चलूंक जायना. आनी चड करून काणकोणची जनता, काणकोण सगळे क्रांतिकारी लोक काणकोणा आहा मरे. जे आमचे स्टुडंट आमच्या वेळाचे स्टुडंट मुवमेंटान लोक आशिल्ले सगळे काणकोणचे आशिल्ले. म्हाका दिसता तांणी दाखोवन दिवंक जाय हांगा की हांगा स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणटा त्यो जित्यो आहा आनी इंडिपेंडंट मायंडेड लोक म्हणटा ते वचून गोंयान जिते आहा हें दाखोवपाचो एक चान्स मेळटा. नाजाल्यार पंचायत इलेक्शनान खुट्याचे माकड हाडून तांकां फक्त आमदाराचे फुडें उबे करतले आनी ते कांय करूंक पावचे ना कित्याक तांकां कसलीच पावर ना. हांवें काल दाखोवन दिलां गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन म्हणटा तें न्हिदलां. ताजे सकयल डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून आहा, मागीर विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, वॉर्ड डेव्हलपमेंट कमिटी. हे 73rd कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंटान
कंपल्सरी आहा ते कांयच ते फॉलो करनात गोंयांत. ते कितें करतात गोंयांत की आपले बायलेक घाल नाल्यार आपले कोणाचे तरी आका सोयऱ्याक घाल आनी ते गांव चलय, गांव आपले एक बेस कशें चलय, अशें चालू आहा. हें चलूंक जायना. एक प्रोग्रेसीव स्टेट म्हणून गोंयांत म्हाका दिसता आमी दाखोवन दिवंक जाय की कायद्या खाला जी पावर मेळटा स्थानीक संस्थेक ती आमी ताचेर बरे लोक, तकली आशिल्ले लोक जे झगडूंक शकतात आपल्या गांवा खातीर तसल्या लोकांक निवडून दिवंक जाय. तुम्ही काणकोणचो मुद्दम उल्लेख करता. हांव तुमकां विचारता दक्षिण गोंयची तशें कितें हें करता दक्षिण तुमी? गोंयच म्हणून न्ही, उत्तर गोंयानूय परिस्थिती बिकट आहा. उत्तर गोंयांत परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आहा की गोंयकाराक सोदचो पडटा. जे किनारपट्टी एरियेन ट्युरिजम वाडला थंय गोंयकारांचें कितलें चलता हो प्रश्न येता. सो खूब इश्यूज आसात आनी नॉर्थ गोवानूय हे इश्यूज खूब आहात. आतां तुमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून वयता. युनायटेड ऑपोजिशन हो तांणी एक एफर्ट घेवन कितें केल्लें आहा तें युनायटेड ऑपोजिशनाक हो कॉन्सेप्ट फुडें असेंब्ली इलेक्शनां इम्प्लिमेंट जावपाक शकता काय? पूण एक ल्हान लेवलाचेर जर तो यशस्वी जालो जाल्यार सगळ्यांनी करूंक जाय. असेंब्ली इलेक्शनां इम्प्लिमेंट जावपाक शकता. करूं येता न्ही सगळ्या कडेन. पयलीं लोकांनी हांगा ताका आदार दिवंक जाय.